मायनिंग ब्लॉकांचे ऑक्शन सरकारान सुरू केल्ल्या कारणान मायनिंगांतल्यान जी येणावळ येवपाची आशिल्ली ती 100% येतली अशी खात्री मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायली. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या खाशेल्या कार्यावळींत उलयतना मुख्यमंत्र्यान हे विधान केले. ते भायर डंप ऑक्शनाची पॉलिसी लेगीत पुराय जायत आयल्या. देखून डंप ऑक्शनां बेगीनूच सुरू जातले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. फाटले फावटी बऱ्याच जणांनी प्रश्न विचारले की वेगवेगळ्यो येणावळी येतल्यो काय म्हणून. हे फावटी आमी जी मायनिंगांतल्यान आमकां रेव्हेन्यू येतलो पळय न्ही 100% तो रेव्हेन्यू येतलो, कारण आमी ऑलरेडी मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करपाक सुरवात केले. 28th ऑक्शन म्हणजे 27 पर्यंत आमी रावल्ले. 28th ऑक्शन आतां हांव करता, कदाचित 2 दिसांनी जातले. 28th ई ऑक्शन ऑफ द रेस्ट ऑल ओर जो उरला तो. ताज्या भायर डंप ऑक्शन्सची पॉलिसी ऑलमोस्ट फायनलायज जायत येयल्या. सेपरेटली डंप ऑक्शनूय सुरू जातले. म्हणजे तुमी जशें म्हटलें की बऱ्याच जाणांक ब्लॉक ऑक्शनांतल्यान कितले पयशे येतले, पण ब्लॉक ऑक्शनांतल्यानूय जे पयशे आहा पळय न्ही 400 ते 500 कोटी रुपया येतले. प्रमोद बाब, कांय मायनिंग कंपन्यांनी 100% परताव्याचेर 120% परताव्याचेर मायनिंग घेतल्यात. ह्यो कितें कन्सेप्ट हो? एक्चुली जो तेंच्यांनी 100% 120% घेतल्या पळय न्ही, इट इज एन IBM व्हॅल्यू रेट व्हॅल्यू जो आसा त्या वेळार ताजेर घेतल्या. इट इज ऑल्सो स्टील इन प्रॉफीट. इट इज इन प्रॉफीट मेकिंग फॉर देम. अशें कांय ना. इट इज नॉट लॉस करून कोण हो बिझनेस करपाक. इट इज प्रॉफीट मेकिंगान आसा. आनी एक प्रश्न जातलो येताच की कांय मायनिंग कंपन्यांच्या विरुद्ध खूब कडेन बोवाळ सुरू जालो. शिरगांव ते म्हणटात की आमकां विचारान घेवना. कावरे आतां बोवाळ चल्ला. तुमचो एक मंत्रीच त्या आंदोलनान आसा. सो हे जे पळय कितें असंतोश आसा, ह्या असंतोशाक लागून प्रत्येक मायनीचेर लोक बोवाळ करून मायनी सुरू जावपाक दितल्यो काय ना अशें तरेचो एक प्रश्न. शेवटी मायनी सुरू कर म्हणूनय लोकांचो प्रयत्न आसलो. इट इज एन इकॉनॉमीक, इट इज एन इनकम जनरेटींग एक्टिविटी फॉर द स्टेट, नॉट ओन्ली फॉर द स्टेट, फॉर द पीपल ऑल्सो. म्हणून शेवटी आमकां जे ब्लॉक डिमार्केट जे आमी केल्ले त्या प्रमाणे आमी तेचें ऑक्शन केलां ब्लॉकांचें. आतां तेचें पब्लीक हियरींग आनी EC एनवायरमेंटल क्लियरन्स ताका मेळपाक जाय. थोडे कडेन लोक विरोध करतले. आतां ज्या जाग्यार आमकां एनवायरमेंट क्लियरन्स फाल्यां सकाळीं मेळ्ळें जाल्यार ते मायनिंग ब्लॉक्स जे आसा हे सुरूय जातले. पण आमकां सुरू करपाक जाय ह्याच उद्देशान आमी ही ऑक्शन केल्लें. पूण 1 वर्स भितर सुरू जावंक शकतलें. हांव कॉन्फिडंट आसा की 1 वर्सा भितर सुरू जावपाक जाय. मायनिंगान येतलो पयसो आतां जवळ 900 कोटी येतले. ते जर तुमी अशे तरेचे विकासा खातीर मोडले. सदांच एक गोवा फावंडेशन एक विशय हाडटा की तो की मायनिंगान मेळपी पयसो फुडले पिळग्यां खातीर तशाच तसो दवरचो. मायनिंगेंतल्यान येवपी पयशे जे आसा पळय न्हू, हातूंतल्यान 2 भाग आसा. एक जाका आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड म्हणटा, जो डेपॉजीट जाता आनी तेजे फक्त हार्डली 25% ऑफ द फंड्स वो युटिलायज जाता. एवरी टायम भितर डेपॉजीट केले वता. दुसरें परमनंट मिनरल फंड वो बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींत ना. बट देर इज अ डेपॉजीट 500 crores ऑफ रुपीज ऑलरेडी डेपॉजीट आसा. ते परमनंटली आसा. बट तेय पयशे म्हणजे आयदर बाकीच्या स्टेटींनी ना, एक तर तो आमी सुप्रीम कोर्टा कडेन परमिशन मागला की एटलिस्ट भितरले 10% किंवा 20% एवरी इयर ते युटिलायज करूंक दिवपाक जाय. आमचें म्हणणें ना की ते सगळे पयशे आतांच युटिलायज करचे म्हणून. कालांतरान जे 25% एवरी इयर युटिलायज करचे वयचे, बाकीचे पास ऑन फॉर द नेक्स्ट इयर करचे, कारण एवरी इयर भितर डेपॉजीट जायत रावतले. त्या खातीर फॉर नेक्स्ट जनरेशना खातीर प्रिजर्व करून दवरपाक आतां आमी सहमत. पूण गोवा